बागीवून सुवांचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या शब्दाविशीं संदेश. तो औरुंबाग तावन आसलो. ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोटल्या. ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिलां. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें. ते आमी देखले आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोवे आसले आनी आमकां दिश्टी पडले ते सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां पुरकोट्टा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कोडे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कोडे. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुका बरयता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता प्रितूक मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवती कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे. सबाब बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दुनिया मुखार परवत मेणावरी कोडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. सबाब बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. प्रमाणीक मनशाक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशाक संतोष उगवता. बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. सबाब बऱ्या मनशांनो सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. उद्गार. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोरदुताचो मोहिमेवून सोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सातोळ्याच्या पयल्या दिसा मागदलेनाचे मारिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना समाधीशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलोली पळयली. म्हणून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय वचून तिणें म्हणलें, सोम्याक समाधींतलो काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधाशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले. पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधाशी पयलो पावलो आनी वळो घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओळी पळयल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमोन पेद्रूय पावलो आनी समाधींत भितर गेलो आनी पळय जाल्यार थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें पळयल्यो आनी ताचे तकलेर घालो तो रुमाल ओली सोरशी दवरलोलो न्हय पूण कुशीन कवळलोलो. तेन्ना समाधीन शीं
पयलो पावलोलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें पळयलें आनी बावाट दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोर्ड. दुसरो सीस पेद्रू परस बेगीन धांवलो. नियाळा कातार एकटो राष्ट्रीय 45 पिरायेचो फास्टस्ट रनर आंतरराष्ट्रीय मोळार धांवपाक गेलो. तांकां 10 रावंड मारूंक 10 रावंड मारचे आसले. 5 रावंडाचेर ताका काळजाचो अटॅक कसो आयलो, पूण तसोच तो धांवतालो. 9व्या रावंडाक तो थांबलो. ताका लोक धांवूंक मागतालो. ताचो निमाणो रावंड आसलो, पूण ताचे लागीं जायनासलें. तेन्ना ताची आवय शेवटाचे शिमेर खुर्साची इमाज घेवन आपल्या पुताक तिणें हात दाखयलो. खुर्साचेर दोळे घालून त्या धांवप्याक सगल्यांक हारयलें आनी आपल्या मांयच्या गोपांत पडून थंयच सोंपलो. जोआंच्या चिटींत आमी नियाळटाव. जोआं बरयता बापा आनी पुताक जेजू कडेन संबोधता जियेतल्यांक सासणीक जिवीत कितें तें समजून येता. त्या पासत शुभ वर्तमानांत आमी नियाळटाव जेजूच्या समाधीशी जोआंव पयलो धांवन गेलो, कित्याक जाचो आमी मोग करता तो मेलोय जाल्यार पासून आमचें काळीज ताचे सोवें धांवता. जोआंचो मोग जेजू सोवें दिसून आयलो. जसो त्या धांवप्याचे दोळे खुर्साचेर पळयले तेन्ना तो मरूनय जिखलो. भाव भयणीनो, आमी कोणा फाटल्यान धांवता? खरें सासणीक जिवीत दितल्यात ताय वो संवसारी मौजा संतोश सोदूंक धांवतात काय? आयज आमचे तरणाटी सकाळीं उठून जिमांत वेतात कूड ओखूंड करूंक, पूण चुकतात जेजूसी वचून आपलो आत्मो सांबाळूंक. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सकाळीं उठून जेजूशी धांवून वतले आनी तांचे कडल्यान आमकां घोटाय आनी काळजीदारपण मागुया.